नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. वादग्रस्त कळसा भांडुरा प्रकल्पाचो डीपीआर परत करून केंद्राची मान्यता घेऊन म्हादयचे उदक भरपाची कर्नाटकाची तयारी. डीपीआराक निविदा काढल्या, कन्सल्टंट नेमतले. पर्यावरण जाणकार राजेंद्र केळकार म्हणटा, कर्नाटकान कणकुंबी कालव्यांचें काम केलां, मलप्रभेत उदकूय वता. आता प्रकल्पाची तयारी. गोंय सरकारान लक्ष घालेना जाल्यार भोगचें पडटलें. डीपीआर करपा खातीर तेंच्यांनी कंत्राट जे आसा, कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा तो दिवपाच्या नदरेंतल्यान वर्तमानपत्रांत जायराती दिल्ली आसा आनी हो प्रकल्प जो आसा तो आपल्या राज्या खातीर कितलो म्हत्वाचो आसा तो तेंच्यांनी स्पश्ट करून ह्या संदर्भात जे उदक आसा ते वळोवन व्हरपा खातीर तेंच्यांनी आपणाले प्रयत्न जे आसा ते सुरू केल्ले आसा. कर्नाटक उदक व्हरपाच्या कामाक लागले. गोंय सरकारान कांय केलें ना जाल्यार फुडें परिणाम भोगचे पडटले. हो प्रकल्प जो आसा त्याच्या खातीर केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय आसा त्यांची परवानगी घेवप खूप गरजेचे आसा. त्या केंद्र सरकारान तेंकां त्या संदर्भात आवश्यक परवानगी दिवपाक जाय आणि हो डीपीआर तयार जाल्या उपरांत तेंकां केंद्रीय जल आयोग जो आसा तेंच्या कडेन ह्या संदर्भातली हो जो प्लान आसा तो तेंकां सादर करचो पडटलो. ताच्या उपरांत तेंकां ह्या संदर्भात ना हरकत दाखलो जो आसा तो केंद्रीय जल आयोग दितलो. त्या शिवाय तेंकां केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय आसा तेंची परवानगी घेवप गरजेचें आसा. आनी ह्यो सगळ्यो परवानग्यो घेतले शिवाय कर्नाटक सरकाराक आपणाले जे उरलेले काम आसा ते पुराय करपाच्या नदरेंतल्यान परवानगी मेळची ना. सध्या कर्नाटक सरकार कळसा आणि भांडुरा ह्या प्रकल्पाचे काम जे आसा ते बेगोबेग पुराय करपाच्या नदरेंतल्यान प्रयत्नांक लागलेले आसा. ह्या प्रकल्पा अंतर्गत तेंच्यांनी सध्या कणकुंबी हांगासर कालवे जे आसा, भूमी अंतर्गत कालवे आणि उगडे कालवे जे आसा हे कालव्यांचे बांदकाम पुराय केल्ले आसा आणि पावसाच्या दिसांनी हे कळसाचे उदक मलप्रभेच्या पात्रान वचपाक सुरवात जाल्ली आसा. गेली 1-2-3 वर्सां जाली हे उदक वचत आसा आणि त्या संदर्भात हे उदक वचोंक जायना. ह्या संदर्भातले जे आयोग आणि बाकीच्या सर्वोच्च न्यायालयान जे आदेश दिल्ले आसा त्या आदेशाचे पालन कर्नाटक व्यवस्थित करिना. पण आता हो जो डीपीआर आसा तो परतो करून ह्या संदर्भात कामकाज जे आसा ते फुडें व्हरपाच्या नदरेंतल्यान कर्नाटक सरकार तयारीक लागलेले आसा. गोंय सरकारान ह्या संदर्भात घाळपणां केली जाल्यार त्याचे दुष्परिणाम जे आसा ते गोंयकारांक भोगचे पडटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. तेलंगणाच्या लोकांचो बीजेपीचेर विस्वास वाडटा. केसीआर सरकाराक भायर मारपाची वेळ आयल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबादच्या सभेत उलयलो. मोदीचे सभेक तेलंगणाच्या लोकांचो प्रचंड प्रतिसाद. बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डान विरोधकांक सोलून काढलो. बीजेपीचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे हैदराबाद बसकेचो समारोप जालो. राज्यों में भी हमने देखा है जहां जहां भाजपा देश के दूसरे राज्यों में भी हमने देखा है जहां जहां भाजपा की डबल इंजन सरकार है उन राज्यों का विकास और जनता का विश्वास कई गुना बढ़ा है. यही आकांक्षा अब तेलंगाना के लोगों की भी है. तेलंगाना के लोग लगातार भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए जनता जनार्दन खुद ही रास्ता बना रही है. टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन, ये बात मैं कह रहा हूं. इसी सोच के तहत हमने तय किया कि टेक्सटाइल में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे. टेक्सटाइल पार्क जब लगता है तो किसान को भी फायदा होता है, मजदूर को भी काम मिलता है, व्यापार कारोबार भी फलता फूलता है. इनमें से एक मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण तेलंगाना में भी होने वाला है. महाराष्ट्रात बीजेपी शिंदे सेनेच्या सरकारान बहुमताचो पयलो पावंडो जिखलो. नवो स्पीकर सरकार पक्षाचो. बीजेपी शिंदे गटाचो राहुल नार्वेकार शिवसेनेच्या राजन साळवीक हारून सभापती. आयताच्या सभापतीच्या वेंचणुकेत नार्वेकाराक 164,
महाविकास आघाडीच्या साळवीक 107 मतां, SP AIMIA अलिप्त रावले. आज विश्वास मताची फॉर्मालदाद. श्री राहुल सुरेश नार्वेकर विधानसभा सदस्य यांनी अध्यक्षांचे आसन स्वीकारावे अशी मी त्यांना विनंती करतो. कालपर्यंत आपण भारतीय जनता पक्ष या राजकीय पक्षाचे कुलाबा मतदारसंघाचं लोकप्रतिनिधी म्हणून या सभागृहाचं सदस्य या नात्याने काम करीत होतात. परंतु आता आपल्या व्यक्तिमत्वाला या ठिकाणी या सभागृहातील न्यायासनाचा शिरपेच प्राप्त झालेला आहे. आपली सार्वजनिक जीवनातील व्याप्ती व उंची संपूर्ण महाराष्ट्रभर आता विस्तारेल. अध्यक्ष महोदय, या पदाचा मान, सन्मान, दर्जा, उंची व गरिमा फार मोठी आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातील सुमारे 12 कोटी जनतेच्या आशा आकांक्षाचं प्रतीक असलेल्या सार्वभौम सभागृहाच्या सर्वोच्च स्थानावर आपण आज विराजमान झालेला आहात. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाचे विचार, त्यांची वैचारिक भूमिका घेऊन आम्ही पुढे निघालेलो आहोत. आमचे सहयोगी सदस्य आहेत, अपक्ष आमदार आहेत, त्यांचंही मुलाचं सहकार्य यामध्ये लाभलेलं आहे. आज मी आपल्याला सांगू इच्छितो की या ठिकाणी देवेंद्रजी बसलेले आहेत. 115 लोक त्यांच्याकडे होते, 115 लोक त्यांच्याकडे, माझ्याकडे 50 लोक असताना आज त्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवून या ठिकाणी मुख्यमंत्री पदाला मला समर्थन दिलं. याबद्दल मी या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब, या देशाचे गृहमंत्री अमित शाह साहेब, या भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष JP नड्डा साहेब यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांना धन्यवाद देतो. सगळ्यांना वाटलं होतं की आता देवेंद्रजी मुख्यमंत्री बनतील आणि एकनाथ शिंदेला काय भेटणार आहे, परंतु मला काही नको होतं, माझी कुठलीही अपेक्षा नव्हती. परंतु या ठिकाणी या भारतीय जनता पक्षाने सन्मान केला, लोकशाही आणि वैचारिक भूमिकेला पाठिंबा दिला. त्यामुळे आपल्याला मी सांगतो की जे काही वातावरण होतं, जे अँटिसिपेशन होतं, जे परसेप्शन होतं, या निर्णयामुळे या देशातल्या नागरिकांच्या, या राज्यातल्या सर्व पक्षाच्या डोळ्यात अंजन घालणारा हा निर्णय भारतीय जनता पक्षाने घेतलेला. एवढंच मी या प्रसंगी सांगतो. आणि पुन्हा एकदा अध्यक्ष महोदयांचं मी मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो. थोडीशी पार्श्वभूमी सांगितली, उद्या नंतर संपूर्ण सांगतो. अभिनंदन करतो आणि आपल्याला खूप खूप मनापासून मी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. उपमुख्यमंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, या आज महाराष्ट्राने एक नवीन रेकॉर्ड देखील केला आहे. सन्माननीय अध्यक्ष ॲडव्होकेट राहुल नार्वेकर महाराष्ट्राच्या इतिहासातील तर सर्वात तरुण अध्यक्ष आहेतच, पण देशाच्याही इतिहासातील सर्वात तरुण अध्यक्ष कुठल्या तरी कर्नाटकच्या सीमेवर किंवा गोव्याच्या सीमेवरचा माणूस असो, त्याच्या आशा आकांक्षा अपेक्षा या सगळ्या या सभागृहामध्ये या सदस्यांच्या माध्यमातून प्रतिध्वनित होतात आणि छोट्यातला छोटा प्रश्न देखील सोडवण्याची क्षमता या सभागृहामध्ये आहे. विदेशी देणगी कायद्यात सुधारणा, विदेशांतल्यान पैसे ट्रान्स्फर करतल्यांक सूट. विदेशात रावपी सोयऱ्याकडच्यान संबंधित ऑथॉरिटीक माहिती दिनासतना 10 लाख रुपया मेरेन बँक ट्रान्झॅक्शनाची सूट. आदी 1 लाख मेरेन ट्रान्झॅक्शन करूंक मेळटाले. अशा बँक ट्रान्झॅक्शनाची आदी म्हयन्या भितर सरकाराक माहिती दिवची पडटाली. आता 3 महिने मुजत. फॉरेनात रावपी सोयऱ्यांवरवीं अर्थीक वेव्हार करतल्यांक केंद्रीय घर मंत्रालयान मोठी थाकाय दिल्या. 10 लाख रुपया मेरेन ट्रान्झॅक्शन संबंधित ऑथॉरिटी कळय नासतना करपाची मेकळीक दिल्या. पयलीं ही मर्यादा 1 लाखा मेरेन आशिल्ली. तशेंच आदी 30 दिसां भितर सरकाराक अशा ट्रान्झॅक्शनाची माहिती दिवची पडटाली. आता 3 महिन्याची मुजत दिल्या. FCR 2011 दुरुस्ती करताना 1 लाखाचे सुवातेर 10 लाख
आणि 30 दिसांचे सुवातेर 3 महिने असे नमूद केला. नेम नावातूय बदल करताना वैयक्तिक संस्थांचे वा NGOचे व्यवहाराची माहिती दिवंक 15 दीस वाडयल्यात. आधी 30 दीस आशिल्ले, आता 45 दिसांची मुजत दिल्या. केंद्रान नेम 13B रद्द केलो. FCRA खाला फॉरेनात डोनेशन घेता आसत जाल्यार ताची माहिती ऑडिट रिपोर्ट ऑफिशियल वा केंद्रान दिल्ल्या वेबसायट अकाउंटार अर्थीक वर्स सुरू जातनाच 1 एप्रिल वा अर्थीक वर्स सोंपल्या उपरांत 9 म्हयन्या भितर दिवची पडटली. फॉरेनांतल्यान डोनेशन घेतल्या उपरांत दर 3 म्हयन्यात आपले वेबसायटीर ते नोटिफाय करपाचो प्रकार आता बंद. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय सरकारान पावणे 15 मायनिंग ब्लॉक्स पळोवन दवरल्यात. मायन्स खात्यांतली सुत्रां सांगता ते प्रमाण मायनिंग लिजांच्या वाठारांत कितले मीन आसा ते पळोवंक आनी पावणे 3 म्हयने तरी वतले. सरकारान सगळ्या मायनिंग लीज वाठारांत कितले मीन आसा ते पळोवपाचें काम मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशनाक दिलां. सरकाराच्यो मायनिंग लिजांची पावणी करपाचे नजरेन हालचाली 15 मायनिंग ब्लॉक्स पळोवन दवरल्यात. राज्यांतले सगळ्या मायनिंग लीज वाठारांत कितले मीन आसात ते पळोवपाची जबाबदारी मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशनाक दिला. सुत्रां सांगता ते प्रमाण लीज वाठारांतले मीन तपासूंक पावणे 3 म्हयने तरी वतले. ऑक्शन प्रक्रिये खातीर सरकार SBIक बरोबर घेवंक शकता. पयशांचो सगळो वेव्हार SBI वरवीं जातलो म्हूण सुत्रां सांगतात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. घेवया बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. सांग्यार येवपी IITत खंयच्याच राजकीय पक्ष वा NGOक मेतेर करून घेवं नाकात. कसलेय प्रस्न अडचणी आसल्यार आपल्या कडेन उलयात. सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायाचो उलो. काल सांग्यार IIT विशीं आमसभा जाली. आतां खंय विरोध करून रस्ते आडावपाचे दीस सोंपले. कोणे तशें केल्यार सांगेकार ओगी रावचे ना. अमूक गोष्टी खातीर आपल्या IIT नाका पडटे जर जाय जाल्यार आमी विचार करतले ना जर जाय IIT जाय हे फायद्याक सांगले आसात. IITचे लॉसीस सांगपाच्या मनशांनी येवचे. कांय लोकांचो एक अल्पसो विरोध आसा. हांव परतय सांगता, परत बसया, खूब फावटी बसया. विरोध करनासतना जे गोश्ट जावपाक जाय आमचे परिवाराचे आसा. खंयच्याय राजकीय पक्षाक हांगा तुमी अपशगून करपाक हाडपाची गरज ना. भायले लोक कोणी NGOज येतले आनी कोणी येतले तांकां थारो दिनाका. येवन लोकांक फुसलावून ह्या प्रोजेक्टाक आडवेळी अपशगून करपाचो प्रयत्न करचो न्ही. आमचे जे आयज हांगा 1000 लोक ह्या सभागृहांत आनी सभागृहा भायर गर्दी करून आसात ते तितक्याच ताकदीन आमी IIT हाडपा खातीर वावुरतले. दीस गेले की IIT विरोध करपाचे, रस्ते भरपाचे. शक्य जालें तर जाय हांगच्यान 3, 4, 5 हजार लोक सांग्या वेल्यान सगळो रस्तो भरून IITच्या कॅम्पसा कडेन पर्यंत रावपाची ताकद आमी दवरता. जो इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगा बिल्ड जाता त्या प्रत्येक हातून भितर गोंयकारांचो आनी प्रामुख्यान सांगेकारांचो स्टेक आसतलो. एस्टॅब्लिश पर्सन हांगा हांव काम करतालो. ह्या जाग्याचेर म्हणजे स्टेक आसा. सरकाराची जागो जावं हांव पळयना. जर सरकार करना जाल्यार हांव पयली एग्रीमेंट करता तुमचे बरोबर. हांव सायडीची लँड घेता जी तुमकां मागवतली. आय वील डू एग्रीमेंट विथ यू. ताका सगळ्याक सांगलें आसा कोणाचे डिमॉलिश करून वचचे ना, कोणाक बुलडोज जावचे ना. गोंयांत हे 3 दीस बुधवार मेरेन दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. उटंगराक लागून झाडां पडपाचे, पालसणां कोसळपाचे प्रकार जाव येता म्हूण वेधशाळेन लोकांक सादूरकायेची शिटकावणी दिल्या. मजगती धारगळ महाखाजनार हायवे कुशीच्या दोंगराचें पालसण कोसळ्ळें. मोठे तळप गडगडून रस्त्यार येरादारी नाशिल्ली म्हूण अपकीर्त ना. गोंयांत फुडले 3 दीस दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. सोमार ते बुधवार मेरेन उटंगार म्हूण वेधशाळेची शिटकावणी. झाडां पडपाचे, जमीन फुगून पालसणां कोसळपाचे प्रकार जावं येता. लोकांनी सादूर रावचे म्हूण सादूरकायेची शिटकावणी. पावसाक लागून झाडां पडपाचे, पालसणां कोसळपाचे प्रकार चालूच. धारगळ महाखाजनार हायवे कुशीच्या दोंगराचे पालसण कोसळ्ळे. मोठे तळप गडगडत रस्त्यार. येरादारीची वर्दळ चड नाशिल्ली म्हूण वेळ बरो. हायट पयला कितलेशे उंच वयर आहा तो आनी ताका वयर झाडां आसा वयर
म्हाका दिसता ते आनीकूय कोसळटले. ताका लागून पयली सुवाती म्हणल्यार जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी त्याच बरोबर इंजिनियर हे टोटली लायबल आहा हेका. आनी काल जर कोणाक कितें जाल्लें जाल्यार ते रिस्पॉन्सिबल आसा. ताका लागून हांव मागता गव्हर्मेंटाक की तेंचेर एक्शन जावपाक जाय. राती जे पावस पडला भरपूर, त्या पावसा खातीर खंय तरी जे हिल आसा कॉलेप्स जायत आसा, गरज आसा खंय तरी हे जे कॉलेप्स जाता हे कॉलेप्स जावन ट्रॅफिकय जॅम जाता आनी समजा त्या जाग्यार कोण जर आशिल्ले जाल्यार तेंचे जीव वचूं शकतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. संयम आमचे घर. उदरगतीच्या नादात आमी सैम राखूंक विसरले. आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांव सांगता. दर वर्सा प्रमाण साश्टीत राशोल सेमिनरीत भात रोपणी जाली. रोपणेक वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान लोक आपूण जावन कामाक येतात. गोंयभर चर्चींच्यो अश्यो खूब सुवाती आसात. तांचो उपेग फक्त शेत कामाकूच जाता म्हणून सेमिनारीचो रॅक्टर सांगता. आमच्या पुर्विल्यांनी श्रिश्टीचो सांबाळ केल्लो. आमच्या गोंयांत आदी शेतां भाटां आमी रोयताल्यो, पूण आतांच्या आधुनीक काळांत जायते फावटी उदरगतीच्या नांवान ही आमची सोबीत परंपरा श्रिश्टीचो सांबाळ करूंक, आमच्या शेतां भाटांचो सांबाळ करूंक आमी आमची जबाबदारी मातशी सोडून दिल्या. आमचो पाप सायब फ्रांसिस्क आमकां उगडास करता की श्रिश्टी आमकां देवान दिल्ले उत्तम देणे. आदी आमी रोयतालेत मानायांक बायलांक भाड्याचे हाडून, मागीर आमी आमकांच ह्या शेताचो पोरसांचो मोग सेमिनारिस्तांक तशेंच पाद्रींक लागचे खातीर आमीच तातूंत मिसळ जावंक लागली. हे भाशेन आमचे लागीं जमीन आसा ती आमच्यांनी घोडये आनी कित्याकूय वापरूंक जाताली, पूण ती एग्रीकल्चरल लँड म्हणटकूच ती आमचो बिशप जाता तितली एग्रीकल्चर धरूंक वावरता. आमी हे सगळें आमीच आमचे उसनोगी कोता. म्हणजे आमी सिडींग करपाचें, मागीर ती झाडां व्हडलीं जालीं म्हणटकरी बिडींग करपाचें सदां, मागीर तांकां केन्नाच आमी मॅन्युअर्स घालताय, कंपोस्ट घालताय. कसलीं पेस्ट एंड डिजीज म्हण लागलें जाल्यार ते आमी तांकां ऑर्गेनीकचे नीम ऑयल बीन तेंचेर स्प्रे करून जाता ते भाशेन तांकां कंट्रोल करपाक ट्राय करता. खुशालकाय भोगली, कित्याक आमकां फर्स्ट टायम अशें एक्सपिरियन्स मेळटलो म्हूण देखून हय म्हाका खूब खुशालकाय मेळ्ळी. ओबीसीचो डाटा एकठांय करप हे ओबीसी आयोगान पंचायत वेंचणूक जावपाची आसा हे खबर आसूनय आयोगान डाटा कसो तयार दवरलो ना काय म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी मायकलाचो प्रस्न. आयुक्त म्हणटा मागासांचो डाटा एकठांय करप सोंपें न्ही, काम नेटान चल्लां. 7 दिसां भितर डाटा जातलो. विजय म्हणटा वेंचणुकेच्या नांवान अधिवेशनाक कातर नाका. स्टेट इलेक्शन कमिशनर हॅज ऑलरेडी इश्यूड नोटिफिकेशनाचेर कितें येयल्लें आहा की लेडीज रिजर्वेशन SC आनी ST OBCक भायर दवरलेलें आहा. कित्याक म्हाका दिसता दे हॅव नॉट गॉट द डेटा. OBC कमिशन ओन्ली कॅन डू दीस एक्सरसाइज आणि OBC कमिशनान करून हे रेडी धरूंक जाय, बिकॉज दे नो दॅट पंचायत इलेक्शन्स आर गोइंग टू बी हेल्ड समवेअर इन द मंथ ऑफ जून. OBC कमिशन कॅन गिव इट विदिन 8 days 10 days. आय डोंट थिंक सो. आणि मेनली जे आमचे काम आसा कमिशन म्हणून ते ट्रिपल टेस्टा संबंधीचे. ट्रिपल टेस्टाचो जो मुख्य भाग आसा तातूंची एक क्रायटेरिया मुख्य आसा तो आयडेंटिफिकेशन ऑफ द बॅकवर्डनेस ऑफ अदर बॅकवर्ड क्लासीस. तो प्रोसेस मातसो कॉम्प्लेक्स आसा, कॉम्प्लिकेटेड आसा. तेजे खातीर जो गरज आशिल्लो डाटा आमी कलेक्ट करता आमच्या थंयच्यान. आमी तेजेर आतां काम करतात दीस रात्र अशें. आनी येता एक आठवड्या भितर आमी आमचो रिपोर्ट जो आसा तो दितले. जे सेशन आहा ते खूब तेंपान इतलें व्हडलें सेशन मेळटा आमकां. तें सेशन कर्टेल करचें न्ही, आनी जर कर्टेल करतात जाल्यार तें परतें फुडें कंटिन्यू करचें वीथ द बिजनस बीन कॅप्ट सेम. इतले सगळे आमी क्वेश्चन घाले, इतले सगळे प्रोसेस केलो, आनी आतां पंचायतीच्या इलेक्शनाच्या नांवान जर कर्टेल केलें जाल्यार आमकां सगळो इश्यूज गेले. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातांनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.